गोंयच्यान जायते जाण वेलंकणी वचपाक भायर सरल्यात। आयतारा राती एक रेल्वे वास्कोच्यान वेलंकणी वचपाक गेली। वास्कोचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान हे रेल्वेक 5वो वावटो दाखयलो। 8 सप्टेंबराक वेलंकणी फेस्त जातले। सद्याक 9 येनास सुरू आसात। वेलंकणी वचपी ही खासा ट्रेन वास्को रेल्वे स्टेशनावयल्यान सुरू केल्ल्या खातीर थळावो आमदार दाजी साळकाराचे आमी उपकारी आसात अशें म्हणीत नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान खोस उक्तायल्या। आमचो वास्कोचो आमदार बाब दाजी साळकाराचे खरेंच मनाक आजून देव बरें कर म्हणटा। ही स्पेशल ट्रेन जेणे जी वेलंकणी पिलग्रिमेजी खातीर स्टार्ट केली, आयज स्पेशल ट्रेन आयज 10 सुमार हांगासून वास्को सुटली। ती परवा थंय पावतली। ती परवासून आमचे माडी आनी नोयना आनी मागीर 8 तारखेक जे फेस्त जातले त्याच्या कारण आयज जे आमचे वास्कोसून थोडे लोक गेले, पूण गोंयाभरान 1,500 ते 2,000 लोक आयता प्रवासी गेलेले आसा वेलंकणी फेस्ताक। हांव मागता सगळ्या जे आमचे देव कार्याक गेल्लेले आसा लोक तेंच्यांनी आमच्या सायबिणी खातीर मागचे कित्याक बाबा आमचे वास्कोचे आमचे गोंयची उदरगत जावची, देशाची उदरगत जावची आनी आमच्या आमदाराचे बरें जावचें की तेणी अशे ह्या 3 म्हयने जे त्रास घेतल्या हे ट्रेनी खातीर, त्याच्यामुळे आयज ही आमची ट्रेन आयज गेलेली आसा। हांव खरें मनाक आजून आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तुजी कार्य फुडें घेवचें अशीच मागणी करता। बाबाक आमी थँक्यू म्हणटा। जायते घोटघोट गेले तेणे, एक फावटी घातले परतून येयले, जाय तशें जावंक नासलें मागीर परतून आमी घालून आनी आयज फायनली येयला। तरी आसतना आयज ही ट्रेन सकाळीं सुटोंक जाय आसली ती सांजची सुटल्या। ती एक मातशें आमकां वायट दिसलें। जी परतून येता ती 9 मेळून आसतना फर्स्ट ट्रेन रिटर्न येतली, सो ती आयज सकाळीं सुटलेली जाल्यार तांकां एक 9 तरी मेवतले आसले। बट एनीवेज वी ऑल्सो अंडरस्टँड कितें जायते प्रॉब्लमूय जाल्ले आसता पावसाक बी लागून लँडस्लायड जावन आनी कितें प्रॉब्लम जावन वी अंडरस्टँड द डिफिकल्टी ऑफ द रेल्वे पीपल ऑल्सो। बट एट द सेम टायम मागता जे कोण गेले ते बरे भाशेन येवपाक आनीक जे कोण तांकां वावुरल्याक ही ट्रेन तांकां टायमार दिवपाक तेंचे पासत तेणी मागपाक आनी सगळ्यांची मागणी जी देवाक सायबीण म्हाज्या पांया कडेन घालता ती बरे भाशेन तांकां फावो जाली।